गोंयांत भाजपा विरोधी युती घटमूट करपाच्या कृतीक गती मेळ्ळ्या। गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हांची भेट घेवन महत्वाच्या राजकीय घडामोडींविशीं भासाभास केली। गोंयच्या व्यापक हिताक लागून विरोधी पक्षाचो एकवट घटमूट करपाची गरज दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायला। तशेंच एकमत जावपा खातीर बेगीनूच औपचारीक बसका जातली अशी माहिती दिल्या। दर एका निर्णयात गोंयच्या लोकांच्या हिताक सगळ्यात चड प्राधान्य दितले अशें सांगून विजय सरदेसाय हांणी हे बसकेक विरोधकांच्या एकचाराचे पयले सकारात्मक पावल अशें म्हणलें। काल जेन्ना काणकोणा मिटींग जाली आमची तेन्ना थंय आमी लोकांक चड करून आमच्या कार्यकर्त्यांक उतर दिल्लें की हे फाटीं फुडें कित्याक जातालें म्हण तांचो प्रश्न आशिल्लो। आतां हांवें म्हणिल्लें की हांवूच तो इनिशिएटीव घेतलो आनी हांव काँग्रेसी कडेन उलोवपाक सुरवात करतलो। हे सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव आज गिरीश चोडणकाराच्या घरा म्हजे एक दोन साथीदारांक घेवन गेलो आनी आमी ताजे बरोबर प्रिलिमिनरी अशें डिस्कशन केल्लें। एक फुडें रोड मॅप कसो जातलो तो तांचेर आतां आसा, हांवें ती सुरवात केल्ली। हांवें कसलोच इगो कोण खालतीपणाक घेवन करपाचो इश्यू हाडूंक ना। सांगला ते प्रमाणे हांवें ती सुरवात केल्लें। आमकांय अशें दिसता की जें कितें लोकांक जाय तें जर केलें जाल्यार जैत मेळप सोंपें जातलें। सो एक भशेन हें लोकांक जाय म्हणून हांवें सुरवात केल्लें आहा। दुसरें आमचे खातीरूय तें सोंपें जावंक शकता, पूण हें आतां कशें फुडें वतलें खंय पावतलें तें म्हज्यान आतां सांगूंक मेळना। सुरवात करपाचें काम हांवें केल्लें। कितें जालें एक्झॅक्टली कितें उलोवप जालें आज? उलोवप म्हळ्यार बेजिकली की अलायन्स आसा तें चालू उरूंक जाय आनीक हें करपाक लोकांचो एक सगळो एक म्हळ्यार गोंयभर एक डिमांड आहा की एकवट जाल्यार बीजेपीच्या विरोधान जें जैत जाय लोकांक तें सोंपें जातलें। सो ताजे खातीर पब्लीक सेंटिमेंट रिस्पेक्ट करून आमी स्टेप मारूंक जाय। हाजे नंतर डिस्कशन चालू आतां कशें जातलें कितें जातलें तें फुडेंच कळटलें, पूण हांव लोकांक एट एवरी गिवन स्टेप लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक आमी सगळें ट्रान्सपेरंटली कळून आमी एकाउंटेबल ऑल्टरनेटीव तयार करपा खातीर स्टेप घेतले। आमी कांय दिसा फाटीं सगळे उलयत आशिल्ले की बसून आमी आमच्या कल्ल्या अलायन्साचेर डिस्कस करपाक जाय, कारण सगळे गोंयकारांक दिसता आमी एकठांय जावचे। त्या तरेन ह्या सरकाराचो अत्याचार चल्लेलो आसा, गोंयकार सगळे विटलेले आसात आनी गोंयकारांक आमी सगळे युनायटेडली ह्या सरकाराक भायर मारून एक गोंयकारांक जाय तसलो सरकार हाडपाची मागणी आसा। सो त्या प्रमाणे आयचे आमचें डिस्कशन जालें आनी रोखडेंच आमी एक फॉर्मल मिटींग आमची कमिटी आनी तेंची कमिटी मेळोन इनिशिएट केली।